सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा संघटनेन उलो दिल्ल्या आवाहनाक प्रतिसाद दीत गोंयकारांनी म्हादयच्या रक्षणा खातीर आयतारा घराघरांनी दिवे लावन कलश पूजन केलें। म्हापशेच्या सुजाण नागरिकांनी आनी पर्यावरण मोगींनी एकठांय येत मेणवाती आनी दिवे पेटोवन म्हादयच्या रक्षणाक लागून प्रार्थना केली। हातूंत तरणाट्या सयत बायलां लेगीत वांटेकार जाल्लीं। 2018 वर्सा संद आसतना लेगीत सरकारान कांयच केलें ना अशी खंत ह्या वेळार नागरिकांनी व्यक्त केली। मांद्रे मतदारसंघ आनी पेडण्यां तालुक्यांत लेगीत खुबशा घरांनी दिवे आनी मेणवाती पेटयल्यो, तशेंच कलश पूजन केलें। राजकीय मतभेद कुशीक दवरून फकत आपली जिवनदायिनी म्हूण म्हादयक वाजोवपा खातीर दर एक घरांनी कलश पूजन तशेंच मेणवाती पेटोवच्यो आनी दिवे लावचे अशें आवाहन मांद्र्यांत जाल्ल्या सर्वपक्षीय स्थानीक कार्यकर्त्यांच्या बसकेंत केलें। ह्या आव्हानाक पेडणेकारांनी तेंको दीत दिवे लावन कलश पूजन केलें।